ई टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारुया हेडलायन्साचेर। गोंयच्यान बेंगळुरू वचपी एका खासगी बशीत सापडले 1 कोटी रुपया हवाला कनेक्शनाचो अदमास। पुलीस करतात फुडलो तपास। नयबाग पेडण्या रेल्वेच्या वेवसायांतल्यान फारपेट 2 जाण कामगार गंभीर जखमी, उपचारा खातीर जीएमसीत भरती। दिवाळेचो बोनस आणि पगाराच्या प्रश्नावयल्यान स्मार्ट सिटीच्यो इलेक्ट्रीक बसी चालकांनी दवरल्यो बंद। कदंबाच्या अधिकाऱ्यांनी सांजमेरेन बोनस दिवपाचें आश्वासन दिल्ल्यान बस सेवा परतून केली सुरू। नोकर भरती प्रक्रियेत मराठी विशय वगळिल्ल्यान वाळपय मराठी मोगींचो निषेध। मराठीक राजभासेचो दर्जो मेळना तो मेरेन रावचे ना ओग्गी मराठी मोगींची शिटकावणी। बोरी पुलाच्या दुरुस्तीच्या कामा लागून पुलावयल्यान अवजड वाहनांची येरादारी केल्या बंद। 2 नोव्हेंबरा उपरांत अवजड वाहनांच्या येरादारी खातीर पूल उक्तो जावपाची आशा शक्यताय, सुत्रांची म्हायती। आडवेळ्या पावसाक लागून साश्टीच्या पारंपारीक वेवसायाक बसला फटको। शेतकार, नुस्तेकार तशेंच पर्यटन वेवसायांत आशिल्ल्याचेर आयला आर्थीक संकश्ट। आणि आता खबरो विस्तारात। गोंय कर्नाटक शिमेवयल्या माजाळी वाठारांत पुलिशेन रातीकडेन एका खासगी बशीत पुलिशेक 1 कोटी रुपया सापडले। एका राजस्थानाच्या प्रवाशाकडेन हे पयशे सापडले। हे पयशे घेवन हो मनीस गोंयच्यान बेंगळुराक वतालो। हे हवाला कनेक्शन आसूं येता असो अदमास आसा। पुलीस त्या दृश्टीन फुडलो तपास करतात। नयबाग पेडण्या रेल्वेच्या वेवसायांत जाल्ल्या वादांतल्यान फारपेट जालो। ह्या फारपेटीत रमेश पासवान आणि लाल बहादूर गोंड हे 2 जाण कामगार गंभीर जखमी जाले। एकाच्या हातांतल्यान जाल्यार दुसऱ्याच्या मानेंतल्यान गुळी आरपार केली। दोनूय जखमी कामगारांचेर सध्या जीएमसीत उपचार चालू आसा। ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास चालू आसा। पेडणे म्हालांतल्यान उगवे पोरसकडे न्हंयच्या वाठारात तेरेखोल नदीच्या देगेक राती गोळीबार जाल्लो अशी खबर मेळ्ळ्या आणि तातूंतल्यान रमेश पासवान आणि लाल बहादूर गोंड हे 2 कामगार बरेच जखमी जाल्या। एका कामगाराच्या हातांतून तर दुसऱ्या मानेंतल्यान गोळी गेल्ली आसा आणि तांचेर उपचार सध्या बांबोळे हॉस्पिटलांत सुरू आसात। ह्या विशयी पेडणे पोलीस निरीक्षक सचिन लोकरे हांच्याकडे संपर्क साधलो असता एक्झॅक्टली खंयचे प्लेसीर गोळीबार जाला आणि कित्या खातीर गोळीबार जाला हे अजून मेरेन कळोंक ना। जो मेरेन जे जखमी 2 कामगार बांबोळे हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसात एकातल्या जी गोळी लागलेली ती गोळी काढलेली आसा त्या उपरांत तो स्टेटमेंट दितलो। त्या उपरांत नक्की कित्या खातीर आणि कोणी गोळीबार केलो हाचो उलगडो जावपाची शक्यताय आसा। पेडणे पोलीस तपास करीत आसा। हांगासर आमी पळयता तेरेखोल न्हंयन व्हडा प्रमाणान रेंव काडटना कामगार जे असतात ते कामगार आपल्या पोटा खातीर येतात, पूण काही जाणांचो रेंव काडपाक विरोध आसा आणि तातूंत उगवे वाठारांतले जे शेतकार भाव आसात, बागायतदार भाव आसात ते म्हणटात सदांच आमच्या वाठारांत रेंव काडूंक नाका, हेरांचे आमकां पडलेली ना। पूण हो गोळीबार जाला तो रेंव काडपाच्या हेतूंतल्यान जाला की आनी कित्या खातीर जाला की हे कामगार आनी खंय वयताले हो शोध सध्या पोलीस घेत आसा। पूण लोकां मदीं एक भितीचें वातावरण निर्माण जाल्लें आसा। सरकारान हाची बेगोबेग दखल घेवन जे कोण गुन्हेगार आसतले तांकां शासन करची अशी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता। हांव निवृत्ती शिरोडकर। दिवाळेचो बोनस आणि पगाराच्या प्रश्नावयल्यान मंगळारा सकाळी पणजे स्मार्ट सिटीच्यो इलेक्ट्रीक बसी चालकांनी बंद दवरिल्ल्यो। इलेक्ट्रीक बसी बंद आशिल्ल्यान लोकांनी सकाळी लोकांची गैरसोय जाली। मजगतीं कदंबाच्या अधिकाऱ्यांनी सांजमेरेन बोनस दिवपाचें आश्वासन दिलां अशें इलेक्ट्रीक बसीच्या चालकांनी सांगलें। ह्या आश्वासनाक लागून 48 इलेक्ट्रीक बसी परत सुरू केल्यात अशें चालकांनी स्पश्ट केलां।
बारीकशे आमचे हे आमचो बोनस दवरलेलो हा 3,000 लागतो आणि काय ना सो जालो आता इश्यू सॉल्व. आयज सांज मेरेन घालता म्हटलं. हा सो तुम्ही आता ऑपरेशन आहा तुमचं हे केला. आमकां काय लोकांक हेचेर दवरपाचें ना. हा ताटको कोणाचो खोळंबो करपाचो ना हे आमकां खबर आसा. हा की आमी बसीनूच भोवपी, आमी गाडयांनी भोवपी मनीस न्हू. हा आमी ल्हानाचे व्हड जाले, आयज गाडी चलोवंक लागले. आमी स्कुलाक वयता आसतना जावं अशें कामाक वयता बसीनूच वयताले. आमी बायक बीन आमचे कडेन काय ना. कळ्ळें. पण आमकां तें खबर आसा लोकांक कितलो त्रास जातलो तो. सगळे 48 एक गाडी भायर सरून नासलेली, एक सगळे आमी गाडी? वांगडा रावलेले. हा 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 ओके. सो आता तुमचो परत आहा तो ऑपरेशन स्टार्ट जालें. चालू हय. आनी हांव लोकांक सॉरी म्हणटा की आमी तुमकां वेटीस धरले. हा खरें तशें आमच्या मनान नासलेलें, पण कितें करतलो खंय तरी वांकडें केल्या हे म्हणटात न्हू, वांकडे मेडीक वांकडे नेम मारल्या शिवाय सरळ येना म्हणटा पळय, तेका लागून मातशें करचें पडलें. आमकां तुमी माफ करात. आमी पयल्या सारकी तशीच सर्व्हिस दितले. सर्व्हिसे बद्दल आमचे काय प्रॉब्लेम आसतना, हा फक्त मातशें आमगे लोकांक त्रास केले. आतां आमचे वयर कदंबा हे जाले न्हू, कदंबाचो स्टाफ तेंच्यांनी आमकां हे दिलो करात, ते घालतले म्हणून एश्युरन्स तेंच्यांनी दिलो. कदंबाचे ऑफिसर हांगा येयले. येयले ओके. सो सकाळी तेंच्यानी तुमच्या वांगडा डिस्कशन जालें. आतां 15-20 मिनटां पयलीं, अर्द्या वरा पयलीं जालें आनी आमी गाडी भायर काडली. ओके ओके. सो तुमचो इश्यू म्हणजे आतां सांज मेरेन सॉर्ट जातलो. आमकां कितें आमकां फक्त आमचें कितें आहा तें पोटाचें मेळ्ळ्या पुरो न्हू. आमी सगळें कित्याक लागून करता, पोटाक लागून करता कळ्ळें. आनी तुमीच जर आमच्या पोटार पांय दवरून जर आमी मागीर कशें जगपाचें म्हाका सांग. फक्त हो पोटाक लागून सगळे जो व्याप चल्ला पळय तो पोटाक लागून चालू. बोरी पुलाच्या दुरुस्तीचें काम सुरू आशिल्ल्यान पुलावयल्यान अवजड वाहनांची येरादारी पुरायपणान बंद केल्या. पुलाचें काम जाले उपरांत 2 नोव्हेंबराच्यान पूल अवजड वाहनांच्या येरादारी खातीर उक्तो जातलो अशी सुत्रां कडल्यान म्हायती मेळ्ळ्या. पुलाच्या दुरुस्तीचे काम नेटान सुरू आसा. मुंबयची संरचना कंपनी हे दुरुस्तीचे काम करता. पुलाचे एके वटेन बॅरिंग बसोवपाचें काम पुराय जालां, जाल्यार दुसरे वटेन बॅरिंग बसोवपाचें काम सुरू आसा. हे काम सध्या सुरू आशिल्ल्यान बोरी पुलावयल्यान अवजड वाहनांची येरादारी बंद केल्या. दुरुस्तीचे काम पुराय जाले उपरांत 2 नोव्हेंबराक पूल अवजड वाहनांच्या येरादारी खातीर उक्तो जावपाची शक्यताय आसा, अशी माहिती सुत्रांनी दिल्या. सेटिंग जो कल ढलाई किया ना इधर डाला था और वो साइड में कुछ किया. अभी क्या हो गया था पुल को? उधर वायरिंग लगा रहा था, चेंज हो रहा बैरिंग वो साइड में उधर हो गया. था. हो गया, इधर हो गया. अभी इधर चल रहा है, साइड में चल रहा है. अभी कितना दिन गाड़ी बंद है, वो बड़ा गाड़ी? हमको अभी पता नहीं. ये दोनों साइड में बैरिंग करने के बाद बड़ा गाड़ी जा सकता है. और इधर बीच में क्या किया तुम लोग? हम लोग वही वायरिंग लगाया, इसमें हम लोग सेटिंग करके फिर इसको डालें. हाँ माइक्रो बैरिंग लगा के. बैरिंग लगाने के बाद क्या होता है? वायरिंग लगाने के बाद वायरिंग इसका था ना जो हाँ खराब था, इसका खराब था, इसीलिए पुल ऐसा हिल रहा था. फिर इसको तोड़ के बैरिंग उसको तोड़ के निकाले हम लोग. निकाल के उसके बाद फिर नया वायरिंग डालें उसमें. डाल के उसके बाद फिर सेटिंग लगा करके माइक्रो से कितना दिन लगता है बैरिंग लगाने के लिए? लग जाता है करीब 1 में लगता है 2 सप्ताह. अभी डे नाइट काम किया, हाँ? डे नाइट काम किया इधर. कौन सा कंपनी काम करता है इसका? सरजना सरजना कंपनी. किधर का वो? ये तो लिखा किधर का? है किधर का वो? सरजना कंपनी. किधर कंपनी? उधर कंपनी है बम्बई का. बॉम्बे का. आमी बोरी पुलार आसा, ज्या बोरयेचो पूल जो आसा तो सदांच ह्या दिसांनी चर्चेन आसा. हांगा अशें घडोवन येता की हांगा जे अवजड जी वाहनां आसलेली तांकां हांगा टोटली बंद केल्ली आसा आनी लायट व्हेकल जी आसा ती हांगा चालू आसा. लायट व्हेकलची वाहनां आसा ते चालू आसा आनी जेन्ना पुलाचें काम बंद दवरिता आनी दुसरे दीस परत चालू करतात. पयलीं आशिल्लें पूण तेंचेर काम जावना जालें म्हणून मातसो लेट जालो म्हणून बोवाळ जालो आनी आयज जे पुलाचें काम हांगा चलता, एक सायडच्यान पुलाचें बॅरिंग मारपाचें, लोड बॅरिंग मारपाचें काम जाल्लें आसा, दुसरी सायडच्यान चालू आसा. आनी हेका 2 तारीख पर्यंत सद्या तरी ह्या पुला वयल्यान अवजड वाहनां जी आसा ती बंद दवरिल्ली आसा. आनी हे जे चेंजीस करपाचे, बॅरिंग चेंजीस करपाचें जें काम मेळ्ळा तें कंपनी
सनरचना म्हणून एक कंपनी आसा भायली बॉम्बेची, त्या कंपनीच्या अंडर हे काम चालू आसा आनी सध्या तरी लायट व्हेकल वयता, बसीस वयता आनी बाकीच्यो ज्यो अवजड वाहनां ती टोटली बंद आसा. 2 तारखेक नंतर अवजड वाहनां जी आसा ती चालू करपाची खास सुत्रा कडल्यान म्हायती मेळ्ळी आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर बोरयेच्या एकनाथ केडेकर. राज्यात सुरू आशिल्ल्या आडवेळ्या पावसाक लागून साश्टीच्या पारंपारीक वेवसायाक फटको बसला. पावसाक लागून शेतां आडवी जाल्यात, देखून शेतकऱ्यांक व्हडा प्रमाणात लुकसाण जाल्लें आसा. त्या भायर नुस्तेमारी तशेंच पर्यटन वेवसायाचेर लेगीत संकश्ट आयला. पळयात पुराय बातमी. पावसाक लागून साश्टीच्या पारंपारीक वेवसायांक फटको बसला. शेतां, नुस्तेमारी तशेंच पर्यटन क्षेत्रांक मोठो फटको बसला. आडवेळ्या पावसाक लागून शेतकारांची शेतां आडवी जाल्यात. ताका लागून शेतकारांक व्हड लुकसाण जाला. तशेंच फाटले कांय दीस आशिल्ल्या वायट हवामानाक लागून नुस्तेमारी बोटी दर्यांत वचना. ताका लागून नुस्तेकारांचेरूय हावळ आयल्या. दर्यादेग वाठार पर्यटना खातीर म्हत्वाचे आसता, मात पावसाक लागून पर्यटन वेवसायाकूय फटको बसला अशें कळटा. दर्यादेगेर उदका खेळ बंद जाल्यात, देखून ह्या वेवसायाचेर निबून आशिल्ल्यांचेर आर्थीक संकश्ट आयला अशें थळावे सांगतात. 8 दीस जाले म्हळ्यार कांय ना, सारकें वारो ही बोट बंद आनी रापणे बंद आनी व्हडे बोट बंद. मारवडेची सुमा माने आनी हिंगा येता हे थोडी हे पातिको आय उणे म्हळ्यार 8 लोक आय आतां आनी बोटीची आय अडेच लोक बंद आनी कांय ना. नादोळ्यात पयलीं चड म्हणटालो वार टायट आहा देडी 8-9 दीस बोट बंद होता तें सांगतालो. आमदारां आमी जेवण खाण आमी दिताय न्हू सगळे पिकाबां हाडोवपा पडटाय. हे थोडे जेवण ना आमगेलें तेंगे कोंता खाय ना सगळे आमगेले. आम लुकसाण सारकें थोडे लुकसाण जालें, सगळ्याटी लुकसाण मेळ्ळें जाल्यार सगळ्याटी आतां ना जाल्यार कांय ना, झिरो म्हणटालो. 2 तारीख कोणाचे येता मॅसेज आमच्या टायमार बंद दी जावपा वार आनी ते चोयत आसताय मोबायलाचेर चोयत आसता आनी बोट थोडे भायर येताय थोडे भायर येताय थोडे मुळार हांव आमी देगी मुळो बोटीर 2 आमगेले आमगे 1,500 मिटराची 2,000 मिटराची तेश वयताय बोटी आयच्यो. आमी देगी लायट टेकून देगी केन्ना घाली नाय आनी आमगे होकोताय धाकल्यो ओद्रा बोटी आय पोस्टाला पोताय त्यो देखून सारक्यो भायल्या भायर थोडे देगेर आमी लायट्यो मुळो घालताय सारक्यो कंप्लीट 2 बोटी सारक्यो घालिनाय आमगे. कपांत बोटी 3 बोटी सारक्यो भायर येताय 1,500-2,000 मिटराची. फाटल्या आयतार साकून राज्यांक अवकाळी पावसान सुरवात केल्ली आसा, पडपाक सुरवात केल्ली आसा आनी कंटिन्युअस पडटा. फाटली 2 दीस तर धुमाकूळ घाल्लो आसा पावसान, अक्षरशः हांगा खूब कडेन उदकय भरिल्लें. पूण हाजो जर एकंदरीत परिणाम सगळ्याच सॅक्टराचेर जाल्लो आसा, सालसेतीक सगळ्याच सॅक्टर म्हणजे शेतकारांकय हाजो मार बशिल्लो आसा, नुस्तेकार पारंपारीक नुस्तेकार आसा तांकांय मार बशिल्लो आसा, टुरिजम इंडस्ट्री आसतली ताकाय मार बशिल्लो आसा, अशें सगळ्यांकच मार बशिल्लो आसा. शेतांक उदक भरून कुडतरे बाकीचे माकाजन चांदोर हांगा वेगळे सगळे शेतांनी उदक भरून तांची शेतां आड पडिल्ली आसा जी लुवपाक ते आतां शकनात, तातूंत कांयच काम करपाक शकनात. आनी असोच जर पावस पडलो जाल्यार ती सामकी पिड्यार जातली. शेतकारांनी मागणी केल्ली आसा की आमकां जें कंपेन्सेशन आसा तें दिवचें आनी वाडोवन दिवचें, कारण जें कंपेन्सेशन मेळटा तें खूब कमीचें आनी तें कांयच फायद्याचें ना. त्याच बरोबर नुस्तेकार जे आसात तांकांय ह्या पावसाचो फटको बशिल्लो आसा. दर्या रफ जाल्लो आसा, दर्या भितर वचना. फाटले 8 दीस जाले ह्यो बोटी सगळ्यो तडेक लागिल्ल्यो आसात. कोलवा आमी फिशरमॅना कडेन उलयले, तांणी सांगलें की फाटले 8 दीस जाले की आमची बोटी भितर वचपाक शकनात, कांय नुस्तीं आमकां पडली ना. इवन बारीक जर जाळ घालतलो, रापण बिपण मारता ती रापण सुद्दां घालपाक मेळना, कारण दर्याक करंट चड मारता. तांचे मानाय बेकार आसात. जवळ जवळ 38 ते 40 बोटी हांगा तडेक लागिल्ले आसात. त्याच बरोबर शेक ओनराकय बी हाजो फटको, ह्या पावसाचो फटको बशिल्लो आसा. ट्युरिस्ट येवपाची कमी जाल्ले आसात, वावजड मारता, मोठी वारी मारता, ताका लागून बिचार येवपाक ट्युरिस्ट सोदनात आनी शेकांक गिरायक ना. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरंग प्रभू मलकानेकार. दिकरपाल दवर्ली पंचायतीच्या 6 वांगड्यांनी सकाळीच नव्यानूच वेंचून आयिल्लो सरपंच मिनीन कोलासो आड कांयच वरां भितर अविश्वास थाराव हाडिल्ल्यान बरोच बोवाळ जाल्लो खरो, पूण मंगळारा हो अविश्वास थाराव अपेशी थारिल्ल्यान सरपंचान खोस उक्तायली. पळयात. कॉन्फिडन्स मोशनाक सद्याक जो शाहीश राजाक बीजेपीचो कॅन्डिडेट आसलो, सरपंच आसलो, तोच तर प्रेझेंट ना जाल्यार दुसरे बीजेपी मेंबर कशे येतले? बीजेपीचो मेंबर संपदा असले तेणें चेअर घेतले, ते चेअरमॅन जाले मोशनाचे.
विद्याधर आलेकर आसलो, आनी खंय गेले? मेन साईश ना न्हू, साईश ना म्हणटा दुसरे मेंबर कशे येतले? मेन तो चेअर करता, तो मोशन हाडटा, तेणी प्रेसिडेंट रावपाक जाय. तूं मोशन हाडटा, तूंच पळोवन धांवता म्हळ्यार कसलो मोशन? आयज मिटींग येवना ना मिटींग येवना. मिटींग येयलो, भायल्या भायर धांवलो, भायल्या भायर येता ते तो सेटींग करपाक येयलो हांगा मेंबराक दुसऱ्या हेगे सेटींग जावं धांवलो. हांवें तें असं सांगलें म्हज्या वांगडा 7 म्हजे मेंबर आहले म्हणून, आनी कॉन्फिडन्स आसलें ते अशेंच उरतलें, कित्याक आमी पंचायत घडलेली ती कितें बरें करपा खातीर. आनी हांव पयलींच फावटीर सगळ्याक हें म्हणटा आमच्या मेंबरांक म्हज्या जे सपोर्टींग तांकां सगळ्यांक आनी जे ऑपोजिशनाक तांकांय धन्यवाद करता, कित्याक तांणी होच एकवट दाखयलो आमचे मदें. असो एकवट उरचो आनी अशी उरलेली वर्सां 1.5 वर्सां 2 वर्सां उरल्या ती पंचायत बरे भाशेन लोकांची कामां करून लोकांची आमच्या एसटी समाजाच्या लोकांची उरलेली कामां सगळी काबार करपाक आनी जाता तितल्यान पळय करतले एकठांय मेळून. आनी आमचे मदें एक हें दिसलें म्हाका, आमचे मेंबरा मदें एकवट आसा जो आमी पळयलो. एकवटा लागून हें आयज सगळें घडलें. जो एकवट नासलो ना जायनासलें. मुंगूल गँगवॉर प्रकरणा उपरांत दक्षिण गोंयांत गस्त आनी नाकाबंदी वाडयल्या. फारपेट करपी हिस्ट्री शिटरांचेर नदर दवरून आसात अशें दक्षिण गोंय पुलीस अधीक्षक टिकम सिंग वर्मान सांगलें. तशेंच संवेदनशील वाठार आनी कायदो सुवेवस्था इबाडपाचो यत्न करपी गुन्यांवकारांचेर बारीकसाणेन नदर दवरून आसा अशें टिकम सिंग वर्माचें म्हणणें. दक्षिण गोंयांत अशा तरेच्यो घडणुक्यो घडच्यो न्हय हाचे खातीर गरजेची पावलां उबारल्यात अशें पुलीस अधीक्षक टिकम सिंग वर्मा सांगता. 1-2 इंसिडेंट्स ऐसे हुए थे जिसमें कि कई हिस्ट्री शीटर्स का नाम आया था, चाहे वो फतौड़ा का इंसिडेंट हो जिसमें कि अटेम्प्ट टू मर्डर का एक केस हुआ था. उससे पहले और उसके बाद से हमने काफ़ी इंटेंसिव एक्शन इसमें चलाया. हिस्ट्री शीटर्स को रेगुलरली चेक करते हुए पेट्रोलिंग और नाकाबंदी हमने बहुत बढ़ाई. तो उससे अभी फ़िलहाल ये देखने के लिए मिल रहा है कि अभी जैसे इंसिडेंट्स कम हैं और हमारा आगे भी यही कोशिश रहेगी कि ये इंसिडेंट्स ऐसे ना हों और ऐसे कोई भी मिसक्रिएंट्स हैं जो कि किसी भी तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ऐसी जगह पर जाकर बैठते हैं या कुछ और दिक्कतें देते हैं लोकल्स को या आपस में ही कुछ राइवलरी करके लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं, उनके अगेंस्ट हमारा एक्शन जारी है और आगे भी चलता रहेगा. तो आगे भी आप देखेंगे इंटेंसिव एक्शन इसमें और होपफुली ऐसे इंसिडेंट्स आगे रिपीट ना हो. नोकर भरती प्रक्रियेत मराठी विशय वगळिल्ल्यान मराठी मोग्यांनी वाळपय निशेध केलो. मराठी भाशेक राजभाशेचो दर्जो मेळना ते मेरेन ओग्गी रावचे ना अशें मराठी मोग्यांचें म्हणणें आसा. मंगळारा मराठी मोग्यांनी एकठांय येवन आंदोलन केलें. ह्या आंदोलनात मराठी मोगी व्हडा संख्येन हजर आशिल्ले. मी आपल्याला काही पुराव्यासहित मराठीच का राज्यभाषा झाली पाहिजे आणि मराठी कोकणी बरोबर राज्यभाषा का झाली पाहिजे हे दोन्ही मुद्दे जे आहेत थोडे विशद करायचा प्रयत्न काही पुराव्यांच्या आधारावर करणार आहे. आता कोकणीला राज्यभाषेचा दर्जा मिळून बरोबर 13+25 बरोबर 38 वर्ष झालेली आहे. 1987 मध्ये कोकणीला राजभाषेचा दर्जा मिळाला. 38 वर्षानंतर सरकारचा पूर्ण पाठिंबा असून मराठीच्यावर दडपण आणायचा प्रयत्न करून सुद्धा कोकणीचं स्थान अजून गोव्यामध्ये घट्ट होत नाही. कोकणीमध्ये वृत्तपत्र वाचली जात नाहीत. कोकणीमध्ये ठळक अशी साहित्य निर्मिती होत नाही. कोकणीमधून कोणी संत निर्माण होत नाही. कोकणीमधून आध्यात्मिक साहित्य निर्माण होत नाही. याच्यासाठी कोकणीला विरोध नाही, पण कोकणी बरोबर मराठी ही राजभाषा झाली पाहिजे, ज्याच्यामुळं आपलं सांस्कृतिक सामाजिक सगळं जीवन जे आहे ते खऱ्या अर्थानं समृद्ध होणार आहे. त्याच्यातून आपण घडतो आहोत. आजची ग्रंथालय वाचनालय उद्या बंद पडतील ही भीती आहे. ज्ञान मिळण्याचं साधन जी ग्रंथालय आहे त्या ग्रंथालयामध्ये प्रत्येक तालुक्यामध्ये सरकारने छान एक व्यवस्था केलेली आहे की आपल्याला सर्व प्रकारचे वर्तमानपत्र मासिकं वाचता येतात आणि आपले विचार आपण पक्के करत असतो. आणि जगाचा नियम आहे मातृभाषेतून शिक्षण व्हावं, परंतु 10 वर्षापूर्वी मातृभाषेतून शिक्षण मिळावं म्हणून कोकणी शाळा एका रात्रीमध्ये इंग्रजी शाळा कोकणीत झाल्या आणि दुसऱ्या वर्षावरून गेली 10 वर्षे त्या शाळा कोकणीच्या ऐवजी इंग्रजीतून शिक्षण देत आहेत. आणि नरेंद्र मोदींचं स्वप्न हेच आहे की मातृभाषेतून शिक्षण दिलं जावं. आम्ही पुनश्च सरकारला हेच विनवतोय की ज्या ज्या शाळा अकस्मात इंग्रजी माध्यमाच्या झाल्यात त्या पूर्णपणे एकतर कोकणीमध्ये व्हाव्यात किंवा मराठीमध्ये व्हाव्यात. आम्ही दोन्ही भाषा या भगिनी म्हणून आपण मानतो आहोत. अखंड सत्तरी हा या मराठीच्या बाजूनी आहे आणि अगदी इतिहासाच्या काळापासून
मराठीचा बालेकिल्ला म्हणावा तसा मराठीची संस्कृती, मराठी परंपरा, मराठी साहित्य हे सगळं 70 तालुक्यांनी आजपर्यंत प्राणपणाने जपलेलं आहे. आज मराठीवर होणारे अन्याय गेली 40 वर्ष मराठी राजभाषेची चळवळ ही अव्याहतपणे सुरू आहे आणि त्याला अजूनपर्यंत यश आलेलं नाही. याच व्यासपीठावर इथेच आपणच सगळे काही वर्षापूर्वी मातृभाषेसाठी लढा द्यायला आम्हीच सगळेजण होतो आणि आम्हीच सगळेजण इथे समोरचे सुपातले आणि जात्यातले म्हणतात तशी परिस्थिती होती. भटक्या सुण्याचें भाशेनीकरण आनी नसबंदी करपा खातीर सर्वोच्च न्यायालयान ऑगस्टांत आदेश जारी केल्लो. मात पश्चिम बंगाल, तेलंगणा आनी दिल्ली महानगरपालिका सोडली जाल्यार हेर राज्य आनी केंद्र शासीत प्रदेशांनी आदेशाक पाळो दिवंक ना. तशेंच भटक्या सुण्यां विशीं कितें पावलां उबारली ह्या विशीं प्रतिज्ञापत्र सादर करूंक नाशिल्ल्यान राज्य आनी केंद्र शासीत प्रदेशांच्या मुखेल सचिवांक सर्वोच्च न्यायालयान समन्स धाडला. 3 नोव्हेंबराक जावपी सुनावणेक हजर रावन प्रतिज्ञापत्र कित्याक सादर करूंक ना तें स्पश्ट करचें म्हणून निर्देश दिल्यात. पुराय देशातल्या भटक्या सुण्यांचे वाशिनीकरण आणि तांचे नसबंदी करपा खातीर सर्वोच्च न्यायालयान ऑगस्ट म्हयन्यांत आदेश जारी केल्लो. मात ह्या आदेशाक जाणी पाळो दिवंक ना आनी भटक्या सुण्यां विशीं कितें पावलां उबारली हे विशीं प्रतिज्ञापत्र सादर करूंक नाशिल्ल्यान पश्चिम बंगाल आनी तेलंगणा सोडून गोंया सयत हेर राज्य आनी केंद्र शासीत प्रदेशांच्या मुखेल सचिवांक सर्वोच्च न्यायालयान समन्स धाडल्यात. देशात सुण्यांनी घास काडपाच्यो घडणुको सुरूच आसा अशें सर्वोच्च न्यायालयाचें म्हणणें. हे विशींची फुडली सुनावणी फुडल्या सोमारा म्हळ्यार 3 नोव्हेंबराक जातली खंय. सगळ्या मुखेल सचिवांनी ह्या सुनावणेक हजर रावचे अशें खंडपीठान कळीत केलां. फकत पश्चिम बंगाल, तेलंगणा आनी दिल्ली महानगरपालिकेन प्रतिज्ञापत्रां दाखल केल्यात अशें न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, संदीप मेहता आनी NV अंजारिया हांच्या खंडपीठान नमूद केलां. देखून राज्य आनी केंद्र शासीत प्रदेशांच्या मुख्य सचिवांक फुडल्या सोमारा जावपी सुनावणेक हजर रावन प्रतिज्ञापत्रां कित्याक दाखल करूं ना तें स्पश्ट करचें म्हणून निर्देश दिल्यात. हे विशीं राज्य आनी केंद्र शासीत प्रदेशांक नोटीसी जारी केल्यात खंय. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. लेखक विनायक खेडेकर हाणें बरयल्ल्या गोवा अन्न संस्कृती आनी पुस्तकाचें मुख्यमंत्र्याच्या हस्तुकी लोकार्पण जाल्लें आसा. गोंयच्या खाणा जेवणा विशीं सगळी म्हायती ह्या पुस्तकांत उपलब्ध आसा. गोंयांत आशिल्ल्या हॉटेलवाल्यांक आनी रेस्टॉरंटवाल्यांक हें पुस्तक मार्गदर्शक थारूं येता तेन्ना सगळ्यांनी हें पुस्तक वाचचें असो उलो मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान मारला. आणि कालांतराने हा ग्रंथ गोव्यासाठी एक आदर्शवत ग्रंथ ठरेल. सगळेजण त्या ग्रंथाकडे पाहत असताना एक राज्याचा ग्रंथ आहे असं म्हणून पाहेल. आणि आजच्या या डिजिटल युगामध्ये सुद्धा अन्न संस्कृती किती महत्वाची आहे या नवीन मुलांच्या ते लक्षात येईल याची मला खात्री आहे. आणि नक्कीच परत एकदा म्हणजे आपल्या टुरिझम, कल्चर या सगळ्यांचा आपण एक पुढे जात असताना की सरकार नक्कीच या ग्रंथाचा विचार करत असताना मी तर म्हणेन की विशेष करून वेगवेगळी हॉटेल्स लाईन्स जी आहेत त्यांच्यासाठी हा मार्गदर्शक ठरू शकतो. कारण विशेष करून गोवन फूड खाण्यासाठी विशेष लोक या स्मॉल याच्यावरती जातात. इथं 5 स्टार आणि बाकी ह्याच्यामध्येही गोवन कल्चर प्रमोट करण्यासाठी त्याचा उल्लेख करावा. टुरिझम यांचा मुद्दाम सांगेल की विशेष करून त्याने जर ते शिकून घेतलं तर त्याला आपण म्हणतोय की गोव्यामध्ये जी लोक येतात, टुरिस्ट लोक येतात किंवा फॉरेन कंट्रीतून लोक येतात त्यांना गोवन स्वाद देणं. कारण विशेष करून आपण ज्यावेळी ज्या वेगळ्या देशामध्ये जातोय तेव्हा तिथल्या देशातली ती टेस्ट आपण अनुभवतोय. मग इथल्या का नाही? मग आपल्याला जसं आपण गोवन फिश करी राईस ज्यावर पेटंट ज्याला आपण म्हणतो त्याच पद्धतीने त्यांनी सांगितलेले वेगवेगळे पेटंट यामध्ये आहेत ते प्रमोट करावे. आणि वेगवेगळ्या हॉटेल्समधून अशा पद्धतीचे पेटंट आणि अशा पद्धतीची अन्न संस्कृतीचं जतन व्हावं, ते लोकांपर्यंत पोहोचावं, हे नक्कीच भविष्यात मार्गदर्शक ठरेल याची मला खात्री आहे. आणि परत एकदा मी विनायक काका खेडेकर यांचं खूप खूप अभिनंदन करतो. संजीवनी साखर कारखानो बंद केल्यार 5 वर्सां पुराय जावन गेल्ली आसात. मजगती सरकारान आमकां शेतकऱ्यांक जे लुकसाण भरपाय दिता म्हणून सांगिल्ले तेवूय दिल्ले आसा. पूण आतां आमचो फुडार कितें असो प्रश्न उपराशीत गोमंतक ऊस उत्पादक समितीच्या वांगड्यांनी बसका घेवन सरकाराक जाप विचारल्या. आयज आमची गोमंतक उत्पादन संघटनेची मिटींग आपयली. ती मिटींग आपोवपाचो उद्देश म्हटल्यार आमचो कारखानो बंद जाल्यार 5 वर्सां पूर्ण जाली आनी ते सरकारान आमकां जे कॉम्पिटिशन दिता म्हणटा शेतकऱ्यांक तें कॉम्पिटिशन मेळ्ळें तें ह्या वर्सा लास्ट जालें. आतां फुडें कितें करपाचें आमी शेतकऱ्यांक फुडें कितें करचें? सरकाराक विचारल्यार सरकार म्हणटा फॅक्टरी चालू करता 5 वर्सां जाली अजून फॅक्टरी चालू जाली ना.
म्हणटकूच आतां फुडें आमी विचार केला की एक सीएमा मेळोन आमी एक करुया म्हणून. जेन्ना आमी वचून मेळ्ळे बी तेन्ना सीएमान आमकां उत्तर दिलें फॅक्टरी आपूण चालू करता रोखडीच म्हणून निविदा काडटा. पूण अजुनूय परत तेजें काम करना. पण पेपरार सुद्दां कोणी सीएमाक खंयचे कोणी विचारलें पत्रकारांनी फॅक्टरी चालू करता तेन्ना तेणी सांगलें आपूण रोखडी निविदा काडटा म्हणून. आनी ते मदीं फॅक्टरी कितें हार्वेस्टिंगाक लोक मेळना अशें कांय शेतकार दुसरे बंद दवरले. त्या रिणाक उरले कारण तांकां कंपन्सेशन मेळना. अशे शेतकार उरले जे फॅक्टरी चालू जाल्ली ते परत रोवन आपणाले ते हितूंतल्यान कितें तरी वेव्हार करतात. आमकां जाय कितें सरकारान ठोस सांगिल्लें आनी नोटिफिकेशन काडलें ह्याच दिसांनी 15 दिसां भितर कित्याक ऊस लावपाक टायम वता आसता. ऊस तर मे म्हणल्यार सादारण एक 3-4 पेर वाडना. ऊस वाडली ना जाल्यार तो पावसाक ऊस वाडच ना. ताका लागून सरकारान खरोच ऊस घेतलो फुडल्या वर्साक. आमी हें रिप्लेस खातीर मेळ्ळा की आमकां नोटिफिकेशन जाता तितलें बेगीन काड आनी शेतकारांक प्रत्येक जेडीओ हितूंतल्यान कळय प्रत्येक जेडीओ डिपार्टमेंटांतल्यान त्या भागांक कळोवचें की ऊस लावपाक तुमी सुरू करा आनी आमी हो ऊस करीत करतलो. आनी हेजी रेट बीट सगळी कितें करून शेतकारांक ट्रॅक्टरां बी सबसिडी मेळटाली बाकी आदर सबसिडी सीड्स हे सगळी चालू करून परत ते आमकां तुमी ऊस लावपाक मोटिवेट करचें आनी ऊस लावपाक प्रोत्साहन दितलें ही आमचें मागणें. हे आशिल्लें टी टायम बुलेटीन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आज से मक्खन सिर्फ ब्रेड पे लगाओ, बॉस को नहीं. प्रमोशन चाहिए? पारुल यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन MBA प्रोग्राम है ना. हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भुमिका गोंयकारपण राखपा खातीर